फेडरेशन फाउंडेशनाचे, कारण महिलांक लागून तेंच्यांनी गेली कित्येक वर्ष सातत्यान तेंच्यांनी हे काम कार्यरत चालू आसा. हांव प्रामुख्यान सांगूंक सोदता की महिला दीन जो 8 मार्च ह्या दिसा आमी सगळे मोठ्या उत्साहान सबंद जगभर आमी साजरो करता. आमी पळयता की हो सेलिब्रेशन मुळान हो कित्याक लागून तर महिलांचे जे विचार, तांकां जो सन्मान, तेंचे विशय, जो पुरुशां बरोबर जो आमी भेदभाव आमी पयलीं करताले की महिला ही सदांच सकयल आसची आनी पुरुश हे वयर चडचे, सो तांकां तेंचो हक्क मेळपाक लागून ही म्हाका दिसता 8 मार्चान ही सुरवात केल्या की महिला दीन हो सेलिब्रेशन केला, जेणे करून महिलांक तेंचो मान सन्मान हो समाजात हो जगात मेळचो म्हणून. हांव गेली कित्येक वर्ष पळयता की जेन्ना महिला आमी एक चूल आनी मूल हेजे पलीकडे तेंचे आयज जर तुमी जर कॅपेसिटी म्हणटा तशें तेंची जी एबिलिटी जे फुडें सरता, आयज प्रत्येक क्षेत्रांत तेंच्यांनी नांव केल्लें आसा. ते मागीर क्रिडा आसूं, विज्ञान आसूं, शिक्षण आसूं किंवा वेवसायान आसूं, की आयज महिला पुरुशां बरोबर खांद्याक खांद लावन आसा. आनी प्रामुख्यान जर सांगपाक गेल्यार जाल्यार आमी महिला म्हणटा की जेन्ना पुरुश ताका सांगता की तुमी चूल आनी मूळ सांबाळपाचें, पण आयज तशें उरोवंक ना. आयज आमची महिला म्हाका दिसता पुरुशां पेक्षा कितीक तरी पटीन फुडें सरलेली आसा. सो आमी हो उत्साहान जेन्ना महिला दीन सेलिब्रेशन करता, 365 दिसांसून आमी एक दीस जो 8 मार्च ह्या दिसा आमी महिला दीन जेन्ना सेलिब्रेशन करता, तेन्ना आमकां तितलेच मनांतसून एक विचार करपाची गरज आसा. कारण महिलांक लागून 365 दिसांसून एकूच दीस आसा जो महिलांक लागून आमी उमेदीचो हो दीस हो सबंद जगभर आमी सेलिब्रेशन करपाचें ना.